हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयची रेसिपी स्टार्ट करच्या पयलीं हांव तुमकां एक टीप शेअर करूंक सोदता. सो हो आसा रिन सोप. रिन सोप आमी यूज करता फॉर वॉशिंग क्लोथ्स वॉश करपाक हो साबण यूज करता. आनी हो आसा विम सोप जो आमी युजली आयदनां साफ करपाक यूज करता. पण हांवें नोटीस केला जेन्ना बी आमी रिन सोप जो आसा पळय जो कपड्यांक यूज करता तो सोप समज आमी आयदनां यूज केलो ओ कावंटर टॉप जे आमचे किचनाचे कावंटर आसा ताका वॉश करपाक यूज केलो न्हू जाल्यार आयदनां बरी शायन जाता. इवन जो कावंटर टॉप आसता पळय तो विम साबणान असो वायटिश अशें ताका एक कोटींग कशें येता. पण रिन सोपान ते येयना. सो तुमी अशें ट्राय करून पळया. आनी समज हांव जें कितें करता तें रॉंग आसा न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां रेसिपी दाखयतलें. ती आसा चिकन फ्राय. ओके, चिकन शॅलो फ्राय आसा ती, पूण शॅलो फ्रायान खूब क्रिस्पी जाता. आनी समज तुमी एक ड्रिंका वांगडा समज हें खाता, जसं ड्रिंक म्हणजे सॉफ्ट ड्रिंक वांगडा खाता जाल्यार तें खूब बरें लागता वयल्यान लिंबू स्क्वीज करून खाल्लें जाल्यार. चला तर सुरवात करूं. हांवें घेतला ब्लॅक पेपर, एक ग्रीन चिली, कोरिएंडर, सॉल्ट, हल्दी, सोया सॉस, रेड चिली पावडर, राईस फ्लावर तांदळाचे पीठ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल फॉर फ्राईंग आनी चिकनाचे पीसीस करून घेतल्या. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां ब्लॅक पेपर खलबत्त्यान घालून ताचो पावडर म्हणजे फायन पावडर करपाचो ना, एक हाताक लागता इतले दरदरीत पेस्ट पावडर करून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन पावडर आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट घालूं शकता, पण म्हाका पावडर नाका, फायन पावडर नाका, म्हाका तें मातशें अशें क्रंची अशी तेची टेस्ट जाय. सो हांव खलबत्त्यान वांटून घेता. चिकनान घालून घेवपाक जाय. आनी कोरिएंडर आनी ग्रीन चिली सेम मेथडान ताची फायन पेस्ट न्हू पण दरदरीत लायक अ ठेचा वांटून घेवपाक जाय. सो ग्रीन चिली आनी कोरिएंडर पेस्ट तातूंत घालून घेवपाक जाय. आतां सगळें भितर मिक्स करपाक जाय, जशें की जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पावडर, सोया सॉस, मीठ एंड हल्दी मिक्स करून त्या हातान करूं नाका, कित्याक ग्रीन चिली घातल्या कारणान ते खूब तिखट आसता. सो तुमी स्पुनान मॅरिनेट करूं शकता. चिकन बरें मॅरिनेट जालें म्हणटकीर एक 5 मिनटां रेस्ट करून दवरपाक जाय. पॅन गरम जावपाक दिवपाक जाय आनी 10 मिनटां मॅरिनेट जाल्लें चिकन तांदळाच्या पिठान 1 बाय 1 कोट करून तव्यार घालून घेवपाक जाय. चिकन एका वाटेन भाजल्या उपरांत टर्न करून दुसरे वाटेन भाजून घेवपाक जाय. चिकन क्रिस्पी अशें दोनी वाटेन भाजल्या उपरांत ते लेमन स्क्वीज करून सर्व करपाक जाय. तर आता आमचे चिकन फ्राय जावन रेडी जाल्लें आसा. हे तुमी इवनिंग नायट डिनरा वांगडा खावं शकता एज अ स्टार्टर बिफोर मील ऑर इवन ड्युरींग द मील, कित्याक रातचे मील आमचे समज लायटूच आसता. सो इवन ड्युरींग द मील ऑर एज अ स्टार्टर तुमी खावं शकता. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली, आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. परत मेळया अशीच आनी एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खाया, स्वस्त राहा.